जेणी जेणी आमकां सपोर्ट केला हांगासर येवन तांकां आमचे सगळे शिव वॉरियर्स आनी आख्खे पेडण्याचे टॅक्सीकार पेडण्याचे भुरगे आहा तेंच्या कडल्यान हांव थँक्यू म्हणटा। हांव गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां धन्यवाद करूं इच्छिता। धन्यवाद इतल्याच खातीर कित्याक तर जी त्या दिसा मिटींग जाली म्हणजे काल जी मिटींग जाली सोमारा दिसा त्या वेळाचेर एक पेशंटली म्हणटात तशें तेंच्यांनी सगळे ग्रिवेन्सीस जवळ जवळ तब्बल 2-2.5 तास ती मिटींग चल्लेली आनी त्या मिटींगेच्या वेळार मिटींगेक उपलब्ध आसले मिटींगेक प्रेजेंट आसलेले त्या वेळाचेर एक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी टॅक्सी बांधवांचे जेम घेतले आनी जे मुद्दे आसले तातूंतले 5 मुद्दे इमिजिएटली आपण रिजॉल्व करता हे आश्वस्त केले। त्या बद्दल गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू खास करून कित्याक म्हणटा तर आयज तुमकां खबर आसतली 9:30 वरांचेर म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑफिस म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या डायरेक्शनानुसार हे प्रशासन 9:30 जायसर आमी त्या ऑफिसान आसलेले आता आणि ह्या प्रशासनान आमकां सहकार्य केले हे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमकां उपलब्ध करून दिवपाक ना जाल्यार फाल्यांचो एक दीस आमकां हांगासर रावचें पडटलें आसलें। सो प्रशासनान सहकार्य केले त्या बद्दल धन्यवाद आनी मुख्यमंत्र्यान सगळे मागणे आयकून आमचे मागणे रिजॉल्व करता म्हटले हाच्या बद्दल आमकां कमिटमेंट दिले आनी आतां मिनिट्स आमकां तेंच्यांनी इन रिटर्न दिले त्या बद्दल तांकां थँक्यू वेरी मच म्हणटा। आनी इन फ्युचरान जर कितें विशय जर उद्भवलो जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की पेडणे तालुक्याचेर आपण अन्याय करपाक दिवचो ना आनी GMRचे जे ऑफिसर्स आसा CEO ताका कितें डायरेक्शन्स दिवपाक जाय पळय ते आमी स्वता त्या मिटिंगेक उपस्थित आसले तेंच्यांनी तांकां ओरली इन डायरेक्शन्स दिल्लेले आसा की ह्या भुरग्यांची हे सामान्य कुटुंबातले भुरगे हांची सतावणूक जावची ना हेची तुमी दखल घेवपाची आनी थंयसरले लोकल PI हांकांय तेंच्यांनी डायरेक्शन्स दिल्लेले आसा की लोकल्सांक त्या एअरपोर्टाचेर प्रायोरिटी मेळपाक जाय नॉट गोवा मायल्स वगैरे ही संघटना शिव वॉरियर्स किंवा ब्लू कॅप हांकां थंय प्राधान्य मेळपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आसा। हांव सगळ्या तमाम गोंयचे टॅक्सी असोसिएशनाचे जे विविध लोक हांगासर उपस्थित आसलेले स्टेक होल्डर्स तांकां हांव स्वता पेडणेकारांच्या वतीन धन्यवाद करूं इच्छिता। स्पेशली आमचो चेतन बाब कामत हेणी आमकां प्रचंड प्रमाणान सहकार्य केले तांकांय आमी धन्यवाद करूं इच्छिता। सगळ्यांची नांवां घेयना बाप्पाय आसलेलो आनीकय लोक आसलेले। आयची स्ट्रायकाची आमची 6वी रात सो खंय तरी आमकां दिसतालें की आयची रात आमकां हय न्हिदपाचें पडटा काय कितें विथ द एफर्ट्स ऑफ आमचो लिगल एडवायजर म्हणटा तसो अमित सावंत हेचे अथक परिश्रम म्हणटा तशें आयचे हे आमकां मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळपाक तसोच आमचो MLA हेचे हातभार लागलेले आसा आनी जे ह्या भुरग्यांनी जे त्रास घेतले एक सांगपाक सुद्दां एक मातशें हें जाता की रात्रीचे दीस करून सगळे हांगा रावले पावस वारो हेची ह्या ना बळगता पावसात भिजत जेवण केले अशें रावले की दुख्ख वेदना ही आसता न्हू एक एजिटेशनाक पळोवपाक मेळ्ळी शिकवण मेळ्ळी। म्हाका दिसता पेडण्यात अशें एजिटेशन आजून मेरेन जावंक नसलें सो पेडण्याच्या हिस्ट्रींत पयलें एजिटेशन सक्सेसफूल अशें आसतलें आनी रिटर्न एश्युरन्स आमी घेतलेलो आहा ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडल्यान। सेकंडली आमचे जे भुरगे सगळे एक मतान रावले कसलेय डिसिजन घेवपाक फुडाफुडी खूब जाता राजकारण जाता पॉलिटिक्स जाता पण खंयच्याच हेका बळी पडोंक ना आनी एका मतान सगळे एकसंग रावले आनी जी युनिटी कितें आसता ती दाखोवन दिली। आमचो ह्यो लढाई आसली ती गोवा गव्हर्मेंटा वांगडा नासली आमची लढाई आसली GMR वांगडा आनी लोकलांचें अस्तित्व कितें तें आमकां दाखोवन दिवपाचें आसलें तें आयज आमी हे एजिटेशनात सक्सेसफूल करून प्रूव केलें की लोकलांचें अस्तित्व आहा आनी जो मेरेन ही संघटना आहा तो मेरेन आमी खंयच बळी पडचे ना अन्यायाक लढो दितले आनी असोच विजय मेळयतले। कोणी कितें उठो कितें करूं कितें जावं प्रॉब्लम आमच्या वांगडा आमचो देव बाराजण आहा आमची देवी भगवती आहा सगळे देव आमच्या सायटीन आहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आमच्या शिवोरियस भुरग्यांक जेणी ही विक्टरी आमी जी आतां सद्या कितें केला पळय सो फार ती आमकां जिखून हाडली पण हेच्या फुडें हें आमच्या हांगाच सोंपतलें अशें कांयच ना। हेच्या फुडें आमकां जेन्ना ऑल ओवर गोवा उलो मारतलो पळय तेन्ना आमी मरे ऑल ओवर गोवा खंय वयतले कसलेय विशय आसूं ते मागीर
सध्या GMR सारख्या कंपनीक आम्ही साधारणशे मनीस जे एक टॅक्सी घेऊन किंवा आणि कितें करून हे करता पळय तेंच्यांनी जर इतकी टक्कर दिवंक शकता ते GMRाक आणि आपले ते साधारण कितें ते करून घेवंक शकता न्हू जाल्यार आमच्या अख्खे गोंयच्या जनतेक सांगता हांव तुम्ही जर सगळे असे पेटोवन खंय तरी उठले न्हू जाल्यार खंयच GMR कंपनी किंवा सरकार तुमच्या फुड्यान नमतो घेतलो. आणि हांव एकूच सांगूंक सोदता सगळ्या भुरग्यांक आहात तशेंच युनायटेड राहा. कोणूय कितें सांगू तुमकां कोणाय बद्दल कितें उठू आमकां सुद्दां खूब प्रेशरायज जालेले आमी सुद्दां एके टायम म्हाजो सुद्दां असो येयल्लो की बाबा कितें करूं आनी कितें ना तें सुद्दां जाल्लेलें खंयच्यान कितें प्रेशर जावन जे येयलेले आसले पळय ते आमी जाणा. आमी एक्चुअली दुसरेंच करपाक कितें सोदतले हेंच्यांनी जे कायदेशीर मार्गान आमकां जे सांगून आनी तेंच्यांनी रामा अशें न्हू अशें आमच्या सगळ्या शिवरेज भुरग्यांक सांगलें आनी तेंच्यांनी जे आमकां बऱ्या मार्गान व्हरून जे सादारण कितें करून दिलां पळय देवाचें तेका आमी रियली मना पासून थँक्स म्हणटा. खरेंच आमी हें करता तेका एप्रिशिएट करता आनी थँक्स म्हणटा तेका. आणि सगळ्या गोंयच्या जनतेक सांगता अशेंच एकठांय रावया केन्ना कितें व्हडलो प्रॉब्लेम जाला जाल्यार वांगडा मेळोन सॉल्व करया इतकेंच म्हणून देव बरें करूं म्हणटा.